दिवचले मतदारसंघात कामां जायनात म्हूण थंयचो आमदार नरेश सावळान दिवचले एका दिसाचो उपास केलो। लोकसभेची आचारसंहिता लागू जाय मेरेन वाट पळयतलो तितले म्हणसर कांयच जालें ना जाल्यार सरकाराच्या आड वावुरपाची शिटकावणी ताणें दिल्या। ताचो उपास सोडूंक आयिल्लो अपक्ष आमदार विजय सरदेसायान सावळान पर्रीकार सरकारा आड वावुरचें म्हूण उलो मारलो। विजय म्हणटा मुख्यमंत्र्याक अपक्षाचें कोंत ना। 2015 ची एप्रिल म्हयनो आमकां मेळटलो, तो पर्यंत आमी कितें ओगी बसप, खंय तरी आवाज करपाक जाय, सरकाराचें लक्ष वेधून घेवपाक जाय, हो आमचो प्रयत्न आसा आनी हो प्रामाणीक प्रयत्न आसा। इलेक्शनाचो कोड लागपर्यंत रावतलो। इलेक्शनाचो कोड लागपर्यंत जर दिवचलचो विकासाची जर खंयची मुहूर्त मेळ लागना जाल्यार सरळ सरळ सरकाराच्या विरोधान हांव सगळें वागता। हांव जें कितें मागता ते म्हजे स्वता खातीर न्ही, हे दिवचलच्या लोकां खातीर। म्हाका हें समजना तुमगे सपोर्टच करपाचो न्ही सरकाराक। कित्याक सपोर्ट केला ताका? तो तुमकां सपोर्ट मागना, तो 21 ताका मत मारिल्लो आहा आनी तुमी वदान हें जाता, शरणागत जाता, सारकें थंय सरेंडर जाता। स्वाभिमानी दिवचलकार तुमी आसतना तुमी भितात कोणाक? आनी हो कितें डेव्हलपमेंट मागता ते बापायचे पयशे दिता तो पर्रीकार। पावसाळ्यांत गोंयकारांक नुस्तें गरोवपाचें पिशें लागता, तशें शिंयाळ्यांत तिसऱ्यो खुबे काडपाक गर्दी पडटा। सद्या वत थंय तिसऱ्यो काडपाक लोकांनी गर्दी केल्ली दिसता। वास्को चिखलेचे जुंव्यार अशेच लोक तिसऱ्यो काडटात। कांय लोकां खातीर टायमपास, कांय जाणां खातीर एकठांय येवपाची संद, कांय जाणांचो पोटा पाण्याचो प्रस्न। पळयात एक झलक। इतल्याने खबरांची हांगाच सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।